विसा उपरांत तुमकां येवकार। शुक्रारा भौशीक बांदकाम मंत्र्याक गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटान घेराव घालो। मंत्री सुदिनान ह्या वेळार मायनिंग पिडितांक आपूण पंतप्रधानमंत्री मोदी कडेन उलोवणी करून मायनिंग राज्यान सुरू करपाचेर विचार करपाचें उतर दिलां। आर्टिक सेवा खातीर धारबांदोडेच्यान महेंद्र गांवकार। हांवें सांगलें मरे एकटोच मनीस तुमचे बरोबर रायट बिगिनींग म्हणटा तो आसा तो सुदीन ढवळीकार मगो पक्षाचे। आतां काल जे डिसिजन जालां आयका काल जे कॅबिनेटात डिसिजन जालां त्या प्रमाणे आमी सगळे प्रायम मिनिस्टराक वचून ह्या 4-5 दिसांनी मेळपाचें आनी त्या नंतर ताका तें सोल्युशन काडपाक लावपाचें डिसिजन काल जालां। तो मेळटलो सर तुमकां? काल मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेतलें जर मेळना जाल्यार मागीर ताका अर्थ ना। मुख्यमंत्र्यान जे डिसिजन घातलां आनी दुसरी गोश्ट सांगता मुख्यमंत्र्यान हें डिसिजन काल कॅबिनेटाक घेतलां। निलेश काब्राल थंय आशिल्लो, हांव स्वता आशिल्लो, विजय सरदेसाय आशिल्लो आनी युनेनिमस डिसिजन आमच्या कॅबिनेटान घेतलें की प्रायम मिनिस्टराक वचून आमी मेळपाचें आनी त्या प्रमाणे आज प्रायम मिनिस्टर ऑफिसा कडेन प्रायम मिनिस्टराचो टायम आमी मागतले। तुमचे मायंड डिपेंडंट लोकांनी लेटर गेली आनी बरयलें की आमकां हेल्था जर कोणाचें बरें ना त्या ब्रिजा वयल्यान आमी वचूंक शकना, बंद पडटा। 6 भुरग्यांच्यो एग्जामी चुकल्यो, 6 बापायनी म्हाका लेटर बरयलां आमच्या भुरग्याच्यो 12वेच्यो एग्जामी चुकल्यो म्हणून। आतां हें सगळें केलां न्ही तुमच्या खातीर केलां आनी म्हाका जर इनॉग्रेशन करपा जाय जाल्यार हांव केन्ना करतलो आशिल्लो। हांव रावला, ताणें आमकां 15,000 कोटी दिल्या म्हणून ताका आपोवपाक रावला। फाल्यां सकाळीं तुमच्यांतलो एक मनीस थंय वचून ब्रिज इनॉग्रेट केलें, म्हाजें कितें वचचें म्हणलां। आय एम हॅपी। खंयचोच मनीस सद्या गोंयचो एकटोच मनीस प्रायम मिनिस्टर जो आसा तो मायनिंग चालू करूं शकता आनी खंयचोच मनीस आनी प्रायम मिनिस्टर थंय कोण आसा तुमकां खबर आहा। ओगी उलयले कितें केलें हेचो अर्थ ना। सो आमी रिक्वेस्ट करुया प्रायम मिनिस्टराक की गोंयची आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या, लोकांची आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या, गांव डबघाईक गेल्या आनी गांवांत जर परत प्रेरणा मेळटली जाल्यार आमकां मायनिंग चालू जावपाक जाय आनी जे लोक थंय काम करताले त्या लोकांक थंय मायनिंग लोकांनी घेवपाक जाय।